आयिल्ले आसा मारुतीगड माळा हांगसर ऑर्गनायझरांनी हांगसर आयज रांगोळी कॉम्पिटिशन दिल्लें आहा. त्यांचे एक टॉपीक आहा ते म्हणटा ते फ्रीडम फायटर्स. असे वेगवेगळे कॉम्पिटिशन ते ऑर्गनायज करीत असता प्रत्येक वर्सा आणि आमी त्याच्या खातीरच हांगसर जे कॉम्पिटिटर्स आहा जेंच्यांनी भाग घेतले त्यांच्या बरोबर आमी उलयतले, भेट घेतले आणि जाणून घेतले त्यांचे विचार. नाव कितें तुमचें? हरिश्चंद्र चारी. आता हे रंगोळी जी तुम्ही करता पळय हां हे तुम्ही कितले वर्सांच्यानी आसली? म्हणजे खूप वर्ष जाली, म्हणजे 10 वर्सां मायज जाली. 10 वर्सां मागीर. आता ही आधी पोर्ट्रेट स्टार्ट केल्यार एक 3-4 वर्सां जातली. आता आमी आसा मारुतीगड माळा हांगसर. हय तर तुम्ही फक्त हांगसर ह्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेता की गोंयभर येता आणि ना, भायर गोंयभर वयता? ऑल गोवाची कॉम्पिटिशन आसता न्हू All थंयसर Goa. सगळे कडेन. थंयसर बीन पार्टिसिपेट बीन जाता. तुमची स्फूर्ती कितें म्हणजे हे घेवपाक? म्हणजे रंगोळी चडशे पयलीं चेडवां करताले, हय. आतां वेगवेगळे खुबशे चेडे येयले. तुमची हे मोटिवेशन कोण? ना, म्हाका रांगोळी घालपाक खूब आवड आसा न्हू. जो इन्स्पिरेशन मेळटा आमच्या सरा कडसून, म्हाजे सर आसा आकाश नायक, तेंचे कडसून हांव शिकला. आकाश नायक. हय, ऑल Okay. गोवान आसा ते. सो तेंचे कडसून हांवें ती कला आत्मसात केल्या आनी म्हाका आतां खूब आवड आसा हें जाता. एवरी टायम कितें वेगळें करपाचें तुमी कितें प्रयत्न करता? म्हणजे एवरी टायम जे क्रिएटिविटी आसता पळय, डिफरंट हें आसता, डिटेलिंग आसता, ते सगळे ट्राय करतले. तूं गोंयभर आमी आतां पळयता रंगोळीची स्पर्धा खूब हितून वाडलेली आसा. हय, खंयसर तुमकां चडशे कॉम्पिटिशन पळोवंक मेळटा? म्हणजे ऑल गोवा जेन्ना तूं पार्टिसिपेट करता पळय तेन्ना तुका थंयसर लोक येता पळोवपाक तुजी रांगोळी. आनी खंयसर सार्वजनीक हें आसता न्हू, स्पर्धा आसता, थंयसर खूब लोक हे करता. केन्ना कितें प्रेशर बी येता की लोक येयल्या पळोवपाक ना ना, नर्वसनेस बी आमी फील आमचे जाता? नॉर्मल हितून हें करता. ओके, तितून गुण जाता सारके तुमी हय, इल्लें आपल्या बिजी हितून. करता. हय. ओके, थँक्यू. आनी हें करपाक खूब टायम जाता की रोखडें येना न्हू. म्हणजे आतां ही ऑल गोवा कॉम्पिटिशन अशी 7-8 वरां आसता अशी. सो बारीक बारीक काम करपाक खूब टायम जाता. पण आतां चडशे पयले आमी ती चडशे कलर आसना, तुमी वेगवेगळे रंगोली मिक्स करून करचें पडटा कित्याक हें सगळें अवेलेबल डायरेक्ट मेळना. सो आमकां ते व्हायट रंगोळीन घालून मिक्स करचें एज अ पेंटर ते मिक्स करता पळय, ते टायप रंगोळी मिक्स हय, करून सेम करता. तें, सेम हें करता. ओके, हय. थँक्यू. वेलकम. नाव कितें तुजें? विनव नायक. खंय रावता? गापूर दुर्बाट. दुर्बाट. म्हाका एक सांग, पयलीं आमी रंगोळी फक्त घरा भायर देवळा कडेन अशें पळयताले. आतां ते आनी डिजायन ते दुसरी आसताली. आतां कोणाचे पोर्ट्रेट डिजायन करता किंवा वेगळे वेगळे म्हणजे एक फोर्ट सुद्दां आमी डिजायन करता. सो हे सगळें पयलीं ड्रॉ करचो पडटा तुमकां? ड्रॉईंग पण काडपाक पेपराचेर. ओके ते आमी मागीर पयलीं ग्रीड लावन सारकें ड्रॉईंग काडटा आमी सारकें. ओके. ते मागीर कलर करता. मागीर शेड्स कशे, तोंडाचे शेड्स कशे आहा ते पळोवन कलर करता. म्हणजे एक तुमकां रंगोळी रेडी करपाक कितले वरां वता? ड्रॉईंग काडटा काय हें ड्रॉईंग काडून फूल रंगोळी रेडी करपाक फूल रंगोळी घालपाक फूल 7-8 वरां वयता आमकां. 7-8 वरां. ओके. बरें जावं जाल्यार. आतां सकाळी कितल्यान आयिल्लो तो हांगा? सकाळ फुडें हांव हांगा 10 म्हटल्यार येयल्लो. 10 म्हणजे आतां तुजी फूल रंगोळी रेडी करून डिस्प्ले कितल्यांक रेडी जातली? 8 म्हटल्यार जातली. 8 रातचे 8. हय. तेन्ना मेरेन तूं हांगसरूच? हय. ओके. तूं आतां हांगसरूच फक्त कॉम्पिटिशन करता काय वेगवेगळ्या गोंयान खंयसर आहा थंयसर? जाय थंय All over Goa. ऑल ओवर गोवा. ते महाराष्ट्रान बी आसता थंयसरूय तुमी वता गोव्यान केन्ना वोना, वचपाक जाय वचपाक जाय. ह्या वर्स. हे प्रेरणा कोणा कडल्यान शिकला बीन तूं? हांव आकाश नायक. आकाश सगळे चडशे आकाश नायकाचे स्टुडंट्स आसा. म्हाका एक सांग, आतां हे जे आतां ड्रॉईंग करता पळय हे तुमी कोणाचे करता? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके. कित्याक लागलो स्पेशल गणेश चतुर्थी दिसा ना, ते टॉपिक घेतला हेंचे तसो फ्रीडम Okay, freedom फायटर्स fighters. आनी स्पोर्ट्स पर्सन. स्पोर्ट्स असो. ओके, थँक्यू. तर आमी पळयलें की हे जे कॉम्पिटिशन जे भाग घेता ते कितले मेहनत करता. एक रंगोळीक 8-8 वरां तांकां काडचो पडटा. पयलीं म्हणजे आमी घरा भायरूच रंगोळी पळयताले ते वेगवेगळे डिजायनाचे, ते ऑलमोस्ट एक पॅटर्न आसताले. पण आतां रंगोळी गोंयान तरी खूब वाडलेलो, म्हणजे तेंचो लेवल वाडलेलो. आमकां जाय तेजे आमी पेंटींग पळयताले ते पेंटींग आमी रांगोळी पळोवंक शकता. तसलेच आमचे वेगवेगळे कलाकार आहात ते आयज रांगोळी कॉम्पिटिशन करता ते पळोवपा लायक आहा. आयज रातचे 8 मेरेन आसतले. तुमी इफ तेंचे रांगोळीचे कार्य जे आर्ट पळोवपाचें आहा, प्लीज मारुतीगड मळा हांगा येवचें आनी हे सगळे व्हिडिओ पळयचे. तुम्ही पळयतात GNH.